आमकां उदो आतां 2-3 म्हयने जाले आमकां येयना आहलें उदक पूण आज सद्या येन तर टांकी बसयली व्हडल्यो ते दिसा आमकां उदक येयना उदक आखी रात भर देखून आमी रावले पासून आखी रात जाग रावताली पूण उदक एक तेंपास येयना आमगे गांवच्या लोकांची मागणी फकत आमकां मोठी पायपलायन घालाय आनी आमकां उदक ते सायडीक दियात सगळें आमकां बाय मागीर कांय ना आमगे टॉयलेटा वचोंक उदक ना आमकां उदक ना रोप तुका कितू 4 दिसान रोप दिलाय आखी रात भर जाग रावन ताका लागून मातशें तुमी जरा सांगता की तुम्ही मातशें आमगे लायन ती चेंज करची आनी मोठे पायप घालची हे आमगे लोकांगे 3 माडे आमकां उदक येयना कितली घर सुमार आसा तुमकां उदक 70 ना माय जाय आमगे 70 तेंगे काशेत आसता 70 आमकां उदक पयलीं केन्ना पयलीं 1-2-3 वर्स जाताले प्रॉब्लेम आमकां सारकें उदक बी सारकें येता आमकां आनी जाले 2-3 म्हयने आमकां उदक येना सिन्स हेमातान टांकी बांदलोल्यो टांक्यांतल्यान ते मोटर लावन उदक काडटाय आनी तेका वचोन आमकां गांवां उदक ना आमकां आतां कंटिन्युअस आमकां 5-6 दीस जाले उदक एक थेंब ना एक न्हांवतो म्हळ्यार एक उदक ना एक टॉयलेटा फ्लॅश मारता म्हळ्यार उदक ना आमकां आनी आमकां पयलीं सुवातेर हिंगा हरसाणीची आमकां बांय नाय एटलीस्ट बांयच उदक यूज करता म्हळ्यार बांय सयत नाय आमकां आनी इंजिनियर हांवें सांगलोलें आमकां उदक कंप्लेन आहा हिंगा तुगे एकल्याले कंप्लेन येयला म्हणपाक लागलो आनी कोणें कंप्लेन दिली ना आमी तूं सगळ्यान कंप्लेन दिल पुसान रावता हांवें तुका सांगिल्लें म्हाका विचारलें तो म्हणटा ना हूंय तांकां सेपरेट लायन दिल्या तूं सेपरेट लायन दिल्या आनी आमगे सगळ्यो बायलींक येयले आमी कोण ओग्रावपा ना आनी आमी चड खरें इंजिनियर हिंगा बांदून दवरपा म्हणून आमगे हें जालोलें तेका बांदून घाल हिंगा मार घालपाचो पूण कितें MLA लागून आमी ओग्रावले MLA आमकां एक्शन घेता म्हणून हेचे मुखार केलें जाल्यार तुमी तेका हेजे मुखार हें जाल्यार आमी पयलीं सद्या आमगे एक मागणी आहा तेंगे बंद करून दाखोवया म्हणून आमकां तेंगे बंद केल्यार आमगे उदक येता तेंका कोणाक उदक गेलें तें खंय कोणाक उदक गेलां टांक्यान सोसायटी तेंगे आनी 15 व्हडली टांकी आमगे एक बालदी पोना आनी तेंगे सगळें पोता आनी आमी त्रास कसो लोकां उदकाक ही नेसेसिटी आमकां उदक हेर कितें ना जाल्यार कोणता येता एटलीस्ट आमी न्हांवपाक एटलीस्ट आमकां टॉयलेट मेन टॉयलेटा न्हांवना आसतले लोक आहा 2-3 दीस आतां क्रिसमस लागीं पावला क्रिसमस लागीं पावला थिंग आमगे मारेणा चोडा लोकां खातीर उदक ना म्हणून कितें जालां लास्ट 2 म्हयने जाले हिंगा उदक प्रेशर कोणी जायत जाल्यार आतां फाटल्या एक आतां सामकें उदक बंद जालां टॉयलेटां वचपा पासून आतां उदक ना आनी कुडबण काशेत आनी कारय हे तिनूय वाडे आहाय तेंगा सिपरेट आहा हे तिनूय वाड्यांक आतां उदक कांयच ना आतां 2 दीस जाले तेंगा उदक ना सो आतां आमचो जेईक आपयलो हिंगा तेजे कितें प्रॉब्लम कितें आतां आमकां जाण जावपा जाय आहलें आतां पयर एडिशनली फिशरीजांक आमी कनेक्शन दिलां डायरेक्ट सो थिंगा आमची पयली लायनीक कनेक्ट केला काय कितें केलें तें सो एज पर इन्फॉर्मेशन तेणें दिलें ते प्रमाणे हिंगा 2 लायन आहाय एक चिंचिणीसून येता ती डायरेक्ट फिशरीजां वयता एक कुंकळसून येता ती आतां ह्या वाड्यांनी वयता आतां ह्या वाड्यान ते उदक ना सो तेका आतां सोल्युशन दिलां चिंचोणसून येता तेका लायनी प्रेशर चड आहा प्रेशर भरपूर आहा आनी ते रोखडे येतात सो ही आमची वाड्या कितें लायन आहा ती चिंचिणीसून येता तेका कनेक्ट कर म्हणटात टेम्परेचर आनी जे वाल आहाय ते प्रेशर लेस केला ते इन्क्रीज करून चेक कर म्हणल्यार आनी तो एग्री जाला आतां टेम्पररी सद्या आयज उदक ना म्हणजे 2-3 टँकरांचे अरेंजमेंट कर म्हणल्यार इंजिनियरान सो हे टेम्पररी सोल्युशन आयच्या दिसा आनी ह्या 2 दिसां भितर हे पायप लायन चेंज करपाची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें घेतला आनी 2 दिसां भितर तो करतलो म्हण आतां क्रिसमस लागीं पावला हेंका काम जातलें हेंचें काम अर्जंट म्हणून आयच्या दिसा ताणें रोड कटिंगाची परमिशन घेवपाक जाय तें घेवपाक जाय आनी आयज हाल सॅटरडे म्हळ्यार कंप्लीट जावपाक जाय